गोंय हे रेबीज मुक्त जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान पावल मारलें आसा आनी तातूंत गोंयाक सादारणसो पयलें जर जायत न्ही ती संख्या कमी आसा पूण दर वर्सा फाटल्या वर्साक आशिल्ली 22 जण बायट जावन मेल्ले रेबीज मुळे आनी ह्या वर्साचो रिपोर्ट आसा की 18 जण मेल्ले आसा आनी फाटल्या 1-2 वर्सांक आमकां लक्षांत आयलें मिशन रेबीजान तांणी भरपूर बऱ्या तरेन काम केल्लें आसा ही गोश्ट आमच्या निदर्शनाक आयली आनी ताणें आमचे कडेन प्रस्ताव दवरलो की सरकारान की आमकां एक 55,56,000 दिवचे असो तरेचे प्रस्ताव ताणें आमचे समोर दवरलो तो सरकारान मानून घेतलो आनी ताचे खातीर एक नवीन योजना आंखली गेली आनी त्या योजनेच्या अंतर्गत तांकां तत्वजा दिवपाची सगळ्यो मान्यता आसा न्ही त्यो आमी दिल्ली आसा आनी ह्या संदर्भांतली प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारपाचें आसा म्हळ्यार रोखडेंच की गोंय हें रेबीज मुक्त जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें वॅक्सिनेशन करपाचें जें ऑपरेशन करपाचें हें सद्याक की सुरू जातलें आनी तांकां आमी 2 म्हयन्याचो एक पूर्ण गोंयच्या कुत्र्यांचो बाकीच्या सर्वे करून जो आसा न्ही एक योग्य तरेन ताची की जें मिशन आमी घेवपाक सोदता म्हळ्यार रेबीज मुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावल मारलें आसा जें आर्थीक सहाय्य सुद्दां आमी तांकां त्या तरेन दितले आनी ताजेर सुद्दां एक वेवस्थीतपणान एक मॉनिटरींग कमिटी म्हणजे स्टेट लेवलची मॉनिटरींग कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवलची मॉनिटरींग कमिटी एखादे पयशे दिता आसतना सुद्दां ते वेवस्थीतपणान ते ताजो विनियोग जावचो आनी 2018 पर्यंत गोंय हें पूर्णतः रेबीज मुक्त जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पावल मारलें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की रेबीज मिशनाक आर्थीक सहाय्य केल्लें आसा ताज्या बरोबरच अन्य जे NGO आसा ते जे काम करतले की तांच्या खातीर आमी जी योजना घालून घेतली आसा गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम ही स्कीम आमी घालून घेतली आनी त्या स्किमीच्या अंतर्गत एखादें व्हेकल घेवपाचें आसत जर जायत न्ही त्या NGOक जाल्यार ताका 90% आमी आर्थीक सहाय्य करतले सादारणशे 3 लाख रुपया पर्यंत तांकां व्हेकल घेवपा खातीर त्या नंतर जे व्हेकल ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हराक 10,000 रुपया जर तांची शेड बांदपाची आसत जर जायत न्ही 5,000 पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे तांकां कुत्र्यांक फीड दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 3 दिसांचे त्यामुळे 75 रुपीज पर डे वॅक्सिनेशन कॉस्ट जो आसा न्ही 50 रुपया पर एनिमल आनी त्याच बरोबर तांकां बाकीचे मिसलिनियस अमावंट बाकीचे अन्य खर्च आसतले त्या खर्चा खातीर 2 लाख रुपया दिवपाचे ह्या स्किमीक तरतूद केल्ली आसा.